बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आज आमी सोम्याच्या आप परगटणेचे फेस्त आचरण करता. जेजूची जल्माची परब नातालां फेस्त आमी आचरण केलें आनी त्यानंतर आज आमी जेजूची आप परगटणे म्हणजे जेजू आमचो राय, जेजू आमचो देव, जेजू आमचो सोडवंदार ही खबर सगळ्या संवसाराक कळीत करचो आयतार हो जावन आसा. आयच्या वंजलांत तेग जाणटे मनीस उदेन तितावन येतात आनी ते जेजूक नमन करतात. आनी ह्या मुखांतर जेजू न्हयच केवल एका कुळयेक बगार जेजू सर्व राष्ट्रांचो राय, सर्व राष्ट्रांचो देव, सर्व जनांगाचो देव हे सत थंयसर प्रगट जाता. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आज आमी देवाक अर्गां दिवया. कित्याक ओ जेजू क्रिस्त आमचो राय, आमचो देव, आमचो सोडवंदार. पूण ह्या रायाक, ह्या जेजूक, ह्या देवाक आमी सगळ्या संवसाराक परगट करूंक आसा. ही आमची जबाबदारी परत आमी वळखून घेवया. आनी आज ही जबाबदारी आमी आमच्या जिवितांत सारके रितीन पाळूंक ना ह्या विशयांत पश्चाताप पावया, दूख पावया. नितळ निर्मळ काळजान हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकांच आतां आमी तयार करया. सर्व आमी सांगता म्हणया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. आनी ह्या पासत बगेवन सदांच मुरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां बोगसून
आमकां ससनाच्या जिविताक पावून. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, आयच्या दिसा तुवें एका निकेत्राच्या उजवाडान सगळ्या पोरजांक तुज्या एकल्याच पुताची वळख दिली. ताचे वरवीं तुकाय आमी भावार्थान वळखूंक पावल्या. तशेंच एक दीस तुज्या महिमेवंत मुखामोळ रूप रूप पळोवन निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इसायास प्रवक्त्याच्या पुस्तकावेलें वचप. उठ पुरसुडीत जा उदेलो सुर्या. जुरी प्रितुमेर अजून रात चलता आनी पोरसांचेर काळोख विस्तारला. तरी तुजे वयर सर्वेस्पराची महिमा परसळटा. तुजेर सर्वेस्पर आतां वयर सरता. देवाची महिमा तुजेर फांगता. राष्ट्रां येवन येतात तुज्या उजवाडाक.
तुझ्या उदेवाक ताच्या परसडाक आशेतात राजा. दोळे उबारून सोर भोंवती फिरय, भोंवती पळय, एकठांय जावन सगळीं तुजेशी येतात. पयस सोत्यां येतात, सगळे पूत तुजे आनी तुज्या दुवांक हातार धरून नाडटात. अजाप जावन सगळींच परसडीत जातली. वय तुजें काळीज धादोशी जातलें. तर तुजे उंटयेंत सागरा दर्याची व्हांवतली गिरेस्तकाय. राष्ट्रांची दौलत तुका मेळटली. तुजो गांव भरूंक इंडांनी येतली उंटां. मिद्यानांची आनी एफाची इस्पा भायर कोरां. शेबातावन येवन भांगार धूप हाडून देवाची स्तुती गायतली सगळीं. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब गावन जातलो. तुझे मुखार सोर्वेस पोरा नोमोन करता सर्व राष्ट्रा. तुझे मुखार सोर्वेस पोरा नोमोन करता सर्व राष्ट्रा. देवा, राजाक तुझे शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे पुर्जेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. जबाब. तुझे मुखार सोर्वेस पोरा नोमोन करता सर्व राष्ट्रा. ताच्या काळार वस्तली प्रमाणीकपण आनी शांती. चुंद्रीम आसोसोर शेकान शेक ती तोगतली. एका दर्यातावन दुसऱ्या दर्यापर्यंत, न्हंयचे देगेर तावन पृथ्वीच्या शिमापर्यंत ताची राजवट चलतली. जबाब. तुझे मुखार सोर्वेस पोरा नोमोन करता सर्व राष्ट्रा. तार्शिसाचे आनी दिपा जुव्यांचे राजा आपलो राजदोंड घेवन ताचेशी येतले. ताका दाना खाणीको घेवन पावतले अराबियेचे आनी इथिओपियेचे राजा. ताचे मुखार सरपट पडटले सगळे राजा. ताची सेवा करतली सर्व राष्ट्रां. जबाब. तुझे मुखार सोर्वेस पोरा नोमोन करता सर्व राष्ट्रा. उलो मारतल्या गरिबांक, आधार नाशिल्ल्या दुबड्यांक तो पावतलो. दुलडिऱ्यांची आनी दुर्बळांची तो दया करतलो. गरिबांचो जीव तो सांबाळटलो. जबाब. तुझे मुखार सोर्वेस पोरा नोमोन करता सर्व राष्ट्रा. तुझे मुखार सोर्वेस पोरा नोमोन करता सर्व राष्ट्रा. दुसरें वाचप. बागयोन पावलून एफेसकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, देवान तुमकां फुक्याचे देणें दवरलां. तें तुमकां पावोवचें मुण्यारपण ताणें म्हजे आदीन केलां म्हूण तुमी घोडये आयकोलां जातलें. आनी हांवें निकतेंच थोड्याच उतरांनी बरयलां तशें आपलो गूट उक्तो करूंक देवान म्हाका ताची ओळख दिल्या. ह्या गुटाची खबर आदल्या पिणकांच्या खंयच्याच मनशाक मेळ्ळी ना. पूण आतां आत्म्या उदेशी तो उक्तो करून देवान आपल्या बागीवोन धर्मदुतांक आनी प्रवाद्यांक ताची ओळख दिल्या. म्हणजे शुभ वर्तमाना उदेशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत अनभावार्थ्यांक तेंच दायज मेळ्ळां. तेच कुडीचे ती सादें जाल्यात आनी तेच बासावणेन
तांकांय वांटो आसा. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. Hallelujah, 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 Hallelujah. सर्वीस पोरो तुमचे सवय आसूं आणि तुमचे सवय आसूं. सामात्य वापरमनी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूंया. जेजू जुदेया प्रांताच्या बेथलेम शहरांत जल्मालो. तोवळ हेरोद राजवट चलयतालो. जेजू जल्माल्या उपरांत उदेंती तावन थोडे ज्योतिशी जेरुसलेमाक येवन विचारूंक लागले. जुदेवांचो राय जावच्याक जल्माला तो भुरगो खंय आसा? उदेल्लें तें ताचें नखेत्र आमी देखलें आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हूण आयल्या. हें आयकून हेरोद राय सगळो गाबारलो आनी तेच परी सगळें जेरुसलेम. तोवळ हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्र्यांक सांगत आपयलें आनी क्रिस्त खंय जल्मूचो आसलो ते विशीं तांचे लागीं विचार केलो. तांणी सांगलें जुदेयाच्या बेथलेम शहरांत, कित्याक प्रवाद्यान अशें बरयल्लें आसा, आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेथलेहेमा शहरांत जुदाच्या मुखेल्या मदें तूं बिलकुल अति ल्हान न्ही, कारण तुजे तावन उपजतलो एक फुडारी इस्रायलाक म्हज्या परचेक चलयतलो गवळी. तोवळ हेरोदीन त्या ज्योतिशींक कुशीन आपयलें आनी ते नखेत्र तांकां दिश्टीक पडिल्ली वेळ घडी तांचे तावन समजून घेतली. उपरांत ताणें तांकां बेथलेहेमाक धाडलें म्हणून वसा आनी बाळकाची सत्रायेन सोदना करा. तो तुमकां मेळटस हांगा येवन म्हाका खबर दिया. हांवूय वचून ताका नमस्कार करी जाय. रायाचें उतर आयकून ते भायर सरून गेले. तेदवां उदेताना तांणी पळयल्लें नखेत्र परत्यान तांच्या मुखल्यान वेतालें. तें आनी शेकी बाळोक आसलो त्या जाग्या वयर वचून रावलें तें तांकां दिसलें. नखेत्र पळोवन ते भोव व्हड संतोश पावले. थंय घरांत भितर सरून तांणी बाळकाक ताच्या आवय मोरये सांगता देखलो आनी सरपडून ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपल्या दिरव्यांची चिलां उक्ती करून तांणी ताका अर्पिल्ल्यो काणयको, भांगर, धूंप आनी रक्ताबळ. पूण हेरोदीस हरशीं तांणी फाटीं वचनाय म्हणून देवान तांकां स्वप्नांत ताकीद दिल्ल्यान दुसरीच वाट धरून आपल्या गांवांक ते फाटीं गेले. देवाची उतर हे. वाकांनी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मुखेच्या भावनो आनी भयणीनो, नाताळाच्या सुवाळ्यार आमी आसाव आनी आयच्या दिसा जेजूच्या आप परगटणेची फेस्त आमी आचरण करता. कितें हें जेजूची आप परगटणी? इंग्लिशांत आमी एफिफेनी म्हणटा. कितें हें फेस्त आनी कित्याक हें फेस्त? हें फेस्त जावन आसा मुगेच्या भावनो आनी भयणीनो, वाचपांनी आमी आयकल्ल्या प्रमाणे जेजू सगळ्या संवसाराचो देव, जेजू सगळ्या संवसाराचो राय, जेजू सगळ्या संवसाराचो सोडवणदार अशें म्हणून परगट करचें हें फेस्त जावन आसा. जेजू केवल एका धर्माक न्ही, एका कुळयेक न्ही, बगार हर एकल्यांक
जेजूक ह्या संवसाराक आमकां सोदून आयिल्लो देव. 100 वर्सां आदीं अमेरिकेच्या शिकागो शहरांत थंयसर सर्व धर्मांचें एक संमेलन कॉन्फरन्स चलिल्लें आनी आमच्या देशांत हांव भारतांत हांव स्वामी विवेकानंदा थंयसर आसलोलो. आनी त्या वेळार थोड्यांनी प्रत्येक जावन क्रिस्तांवांनी ह्या स्वामी विवेकानंदा लागीं एक सवाल केलें. क्रिस्तांवांक आनी हिंदू धर्माक, क्रिस्तांव धर्माक आनी हिंदू धर्माक हांचे मदीं असो अंतर कितें? वॉट इज द डिफरन्स? आनी तेन्ना ताणें जाप दिली, क्रिस्तांव धर्मांत देव मनशाक सोदून येता आनी आमच्या धर्मांत म्हणजे हिंदू धर्मांत आमी देवाक सोदून वेता. देव आमकां सोदून आयला. आनी हो दबाजो ही परब नाताला फेस्त दीस आमी आचरण केली. देव मनीस जाला, तो आमचे मदें जिवंक आयला, इम्मॅन्युएल तो जाला. आज आमी त्या जेजूक, त्या देवाक सोदून वचची गरज ना. कित्याक तोच आयला आमकां सोदून. पूण आमी ताका वळखूंक जाय. आमी ताका वळखूंक जाय. आमी ताका वळखूंक जाय म्हूण तो आमचो राय, तो आमचो देव आनी तो आमचो सोडवणदार. आनी ही वळखवणी आयच्या दिसा ह्या फेस्ता वेळार प्रगट जाता. आयच्या वंजलांत आमी आयकलें ते एक जण ज्योतिशी, थोडे म्हणटात ते राय वा ज्योतिशी वा जाणटे, तांकां खबर आसली एक राय, एक सोडवणदार जल्मोचो आसा, क्रिस्त मागलोलो जल्मोचो आसा. आनी तांच्या शिकपा प्रमाणे तांकां कळीत जालें एक नेकेत्र तांकां दिश्टीक पडटा. आनी हें नेकेत्र वचून त्या जल्माल्ल्या त्या रायाक, त्या देवाक दाखयता तें. आनी ह्या नेकेत्राचो पाटलाव करून ते आयिल्ले आमी आयच्या वांजेलांत आयकत आहों. आनी उपरांत तांकां मदें वाट चुकता आनी थंयसर ते हेरोद रायाक भेटतात आनी थंय कितें जाता तें आमी आयकलें. पूण हांगासर गरजेचें कितें म्हळ्यार ते बेश्टे येवंक नात. तांकां कळीत आसलें एक राय जल्माला आनी तो राय ह्या संवसाराच्या राया बरी न्ही, म्हळ्यार आमची काळजांचेर राजवटकी करचो तसलो, एक मोगाचें राज बांदून हाडचो तसलो. आनी ह्या रायाक मेळोवंक आनी ताका भेटोवंक हाडलेली तांणी काणीक जावन आसा भांगार. आनी उपरांत तांकां कळीत आसलें तो जल्मोनचो तो बेश्टो राय मात्र न्ही, म्हळ्यार तो देवूच, देव मनीस जाला आनी तो आमचे मदें जिवंक आयला. आनी ह्या खातीर त्या देवाक ते भेटोवंक हाडटात थंयसर दुंप वा गंधरास वा धुंप. आनी थंयसर तांकां कळीत आसलें ओ राय, ओ देव आमकां राखण करच्याक, आमकां तारोवन हाडच्याक, आमकां सोडोवच्याक, आमची सोडवण करच्याक तो आयला. आनी तो आमचो सोडवणदार जाता कशें? कश्ट मरण सोंसून. आनी हाचो संकेत जावन ते घेवन येतात काणीक रक्तांबोळ. रक्तांबोळ कित्याक तें कोडू आसा. आनी अशें हे जाणटे, हे ज्योतिशी जल्माल्ल्या त्या बाळकातय रायाक पळयतात, देवाक पळयतात, सोडवणदाराक पळयतात. हें सत ते वळखून घेतात आनी ताका नोमान करतात. ताका सोडवणदार राय देव म्हणून मानून घेतात. मुगाच्या भावना आनी भयणीनो, आज आमी हें फेस्त आचरण करता आसतना आमी आमकां सोदून आयिल्ल्या त्या देवाक, त्या रायाक, त्या सोडवणदाराक, जेजू क्रिस्त थंय वळखून घेवंक जाय. आमकां जायते फावटी कितें जालां, आमी आमचे आवय बापूय क्रिस्तांव देखून क्रिस्तांव जावन आसा. त्या देखून आमकां जायते फावटी हाची गरज दिसना. कित्याक भावार्थ आमच्या रक्तांतच आसा म्हणलें चिंताप. त्या देखून आमी जायते फावटी एका रितीन टेकन फॉर ग्रांटेड, ससारायेन आमी हें सगळें पळयता. आमचे थंय ती थान आसना.
आमचे ते ओत्रेक आसना त्या जेजूक भेटोवंक आनी ताका आमचो सोडवणदार म्हणून ओळखून घेवच्याक जायते आसात तांचे आवय बापूय ते क्रिस्तांव न्ही बग्यार ह्या संवसारांत जल्मून आयल्या नंतर स्वताच्या सोदनेर आसलेल्या तांकां जेजू भेटता आनी तांचे जिवीत ते समर्पण दितात आनी तांणी त्या जेजूक करचो ना मान तांणी त्या जेजूक दिवचो तो मान आनी गौरव आमकां पळयत आसतना सबारपोटी आमकां जल्मून आयिल्ल्या क्रिस्तांवांक लज दिसता आनी दिसोंक जाय कित्याक त्या जेजू थंय आसलें व्हडपण आमकां दिसून येना पूण तांकां कळीत जाता हें आमच्या बोवारी आमी पळोवं येत ते एक जण ज्योतिशी ते जुदेव धर्माचे बिलकुल न्ही पूण स्वताच्या सोदनेर ते आयिल्ले उजवाडाच्या सोदनेर ते आयिल्ले आनी उजवाड तांकां मेळटा आज आमचे जिवीत पातकाक लागून काळोखांत आसा पूण ह्या काळोखांत भायर येवंक उजवाड आमच्या मदेंच आसा आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकल्ल्या प्रमाणे पूण ह्या उजवाडा तेवशी वचूंक आमकां नाका खऱ्या काळजान प्रामाणीकपणांनी आमी ह्या उजवाडा तेवशी वचना जायते फावटी आमी कपटी जाता हेरोद रायाबळी हेरोद म्हणटा पयलें वचून तुमी मेळ्ळा आनी उपरांत म्हाका येवन सांगा हांवूय वचून ताका नोमान करता पूण ताच्या मुतींत ताका नोमान करचो वा ताका राय म्हूण वळखून इरादो न्ही बगार ताका लगाड काडचो कित्याक तो राय जालो तर म्हजें रायपण वेता असली भिरांत ताचे भितर आसलेली तातूंत तो कपट जाता थंयसर आनी तांकां तो सांगता जायते फावटी आमी त्या जेजूक मान करता ताका गौरव दिता वा आयताराच्या मिसाक वेता पूण खऱ्या काळजान न्ही ते प्रामाणीकपणाचे काळीज आमचे थंय ना कित्याक आमी क्रिस्तांव त्या पासून आयतारा मिसा वचोंक जाय आमी वेता पूण खऱ्या काळजान ताका राय ताका देव आनी आमचो सोडवणदार म्हणून वळखून घेतलें तर खंडीत आमचें थारोवण जाता खंडीत आमच्या जिवितांत उजवाड मेळटा खंडीत आमचें जिवीत शांतेचें आनी समाधानाचें जाता तितलें मात्र न्ही वायट वाटेर फातकाच्या वाटेर आसचे आमी आमच्या जिविताची दिशाच बदलूंक शकता ते राय जेजूक भेटल्या नंतर परत आयिल्ल्या वाटेन फाटीं वचनांत बगार तांकां बडवो कळीत करता तुमी दुसऱ्याच वाटेन वचूंक जाय केन्ना आमी जेजूक भेटता तेन्ना आमचें जिवीतच बदलता आमचें जिवीत पयलेंचें बरी आसना बगार आमी स्वताच्या वाटेर चलोवंक लागता आनी केन्ना आमी जेजूक भेटोन जेजूक स्विकार करून स्वताच्या वाटेन चलता तेन्ना आमची वाट पळोवन ती स्वताची वाट पळोवन आनी जायते जण त्या जेजूचो पाटलाव करतले आनी ही जावन आसा आमची जबाबदारी आयच्या दिसा जेजूच्या आपोरगेटणेचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना आज आमी देवाक अर्गां दिवया कित्याक तो आमचे मदें राय जावन जल्माला देव जावन जल्माला सोडवणदार जावन जल्माला त्या रायाक खरेपणी आमी नोमान करुया मात्र न्ही आमच्या जिविता मुखांतर आमच्या बदलल्ल्या जिविता मुखांतर ताका ह्या संवसाराक आमी परगट करुया आनी अशें करूंक जायची कृपा ह्या मिसा वेळार आमी जोडून घेवया आमेन. त्या देवाथंय आमचो भावार्थ आतां आमी उसारयान सतमंतां देवाक सर्वोद्वेदा बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबावलो अंकवार मर्येतावन जल्मलो पोंस पिलाताखाल ताणें कोश्ट सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर्पद्वेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एककार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणांचें जिवीत आमेन. घडीभर मौन रावन आमची मागणी इरादे त्या देवा बापा मुखार आमी उबारया प्रत्येक जावन आमच्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक खातीर मागया जेजूचें नांव ताची वळख
सगळ्या संवसाराक परगट करचे खातीर जायसची जाणवाय धैर्य आनी कृपा हर एका मुखेल्यांक आनी मुखेल्या मुखांतर हर एका परजेक लाबून दी म्हणून आमी मागया आमी राष्ट्रांच्या सर मुखेल्यां खातीर तांणी सतान आनी मोगान राजवटकी चलोवच्याक जेजू क्रिस्ताचें तें प्रेरण जोडून दित आनी त्या प्रमाणे एक प्रामाणीकपणान मोगाचें राज हर एकल्या थंय आनी हर एका कडेन बांदून हाडूंक जायची समजणी आनी बरें मन तांकां लाबून दी म्हणून आमी मागया. आज आमी मागया सर्व हेर धर्मांच्या लोकां पासत सताच्या सोदनेर ती आसात. सत जावन आसा जेजू हें सत वळखून घेवंक आनी त्या जेजूक आपणाचो राय देव आनी सोडूनदार म्हणून मानून घेवच्याक पवित्रत्म्याची सकत तांकां प्रेरण दिवं म्हणून आमी मागुया. आज आमकां आमचेच खातीर आमी मागुया. आमी जल्मून आयलेली क्रिस्तांव तरी आज आमी आमचें क्रिस्तांवपण आमचो भावार्थ सारके रितीन पाळूंक कश्टात हांव परत आमचो भावार्थ जिवाळ करून खऱ्यान त्या आमच्या देवाक वळखूंक आनी ताका प्रामाणीकपणान नोमान करूंक आमकां प्रेरण मेळो आनी आमचें जिवीत बदलल्लें आसो म्हणून आमी मागुया. आमी मागणी करता क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात. आमेन. स्वीकार करसो मी आहे जिणेत मोज्या सुखाचे धुळीत पडून वेचाय पोयले करतू ते तुझ्या मोगाचे देवीक फुलां जिळ्यान तुझ्या सोंबीक जिणे वरवीं मोज्या स्थान केडीच फावोना म्हाका पूण तूं इन्कार करूं नाका स्वीकार करसो मी हे जिणेत मोज्या सुखाची धुळीत पडून वेचाय पोयले करतू ते तुझ्या मोगाचे. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यानी तुमचें हें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या आदवाक सर्पद्वेदार देव मानून घेवं. सर्पद्वेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा आज आमी तुका भेटोवंक भांगार धूप आनी गंधरस घेवन येवंक ना. बगार गोवांचो उंडो आनी दाखांचो वायन ह्या देण्याच्या रुपान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताक आमी भावार्थान वळखता ताचें बलिदान करता आनी ताका आमच्या आत्मीक पोशणाक घेता. तर तुज्या पवित्र सभेच्या ह्या देण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हूण मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो.
तुझो अनंत शब्द मनीस जालो आणि आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुझ्या महिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक वळखून आता ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वचो आमची काळजां. देखून आता देवदूतां बराबर आणि सर्गींच्या सर दळबारा सांगाती तुझ्या महिमेचें कीर्तन निरंतरी आमी गायता. होसाना 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 देव बापा. होसाना 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 देव पुत्रा. होसाना 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 पवित्रात्म्या. होसाना 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 त्रिएक देवा. पवित्र पवित्र देवाची शिडी. पवित्र देवाची शिडी. होसाना 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 देव बापा. होसाना 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 देव पुत्रा. होसाना 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 पवित्रात्म्या. होसाना 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 त्रिएक देवा. जेजू 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 ख्रिस्ता देवाची शिडी. जेजू 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 ख्रिस्ता देवाची शिडी. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या अपवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून हिंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमिस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची. तेसपरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नुव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रुक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जालो, जेजू नोविया येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता. आनी हो जिविताचो हुंडो आनी ही चडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमच्या सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्पराख्य पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा आमच्या गोळे बापा आणि सगळे याजोकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकूळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या सुमिस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमिस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां अंकवार मळये देवाचे माये सांगाती सांज जुजे तिचो भोव निस्कळपती भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी तांची संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं आमेन. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सोसनाच्या सोसना. आमेन. आमच्या सोडोनदारा जेजू क्रिस्ताची अचना मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास तूं आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदारात जेजू क्रिस्ताचे येणे भरोशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटींसर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासुडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती पाठोवया. क्रिस्ताची शांती. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाचे शिळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. पळय जावन आसा देवाची शिळी संवसाराची पाप करता ती. ह्या शिळीच्या जेवणाक आपुणे लाभली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनीच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. व्हड पदवी तूंच म्हाका जिविता. व्हड पदवी तूंच म्हाका जिविता. हांव तुका भोवजूं सगळ्या काळजां. हांव तुका भोवजूं सगळ्या मनां.
हांव तुका भोंवसू सगळ्या पोळांक तूं म्हजो देव, 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 तूं म्हजो देव. प्रार्थुया. जेजूच्यानी आमच्या बोमोगाळ बापा, विद्वाना परी आज आमी जेजू बाळाक सैमाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना, तरी जिव्या भावार्थान त्याच जेजूक उंड्या वायनाच्या रुपान वळखिला, आमचे भितर घेवन वेंगयला आनी आमचीच काळजां ताका भेटयल्यांत. तेच परीन जिविताच्या सगळ्या घडितांनी आमची भावार्थाची नदर जेजूचेर आसूं, मोगान ताचो पाटलाव करून जेजूची वाट आमच्या अक्रिस्ती भावा भयणीकी आमी दाखोवंक शकी. एक दीस आमी सगळीं स्वर्गार त्याच परजळान सुखेस्त जावन तुका दिनवासूंक पावूं. त्याच जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप पूत आणि पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Keduvorto devancho, takovorto mogancho, keduvorto devancho, takovorto mogancho, taka naman koruya, tache nawan kaduya, tachi vorvik ucharya. Tacho mokto pacharya, tacho mokto pacharya.